संजय बर्देजी आता बाप दिपेशान सांगला आणि आम्ही सगळे गोंयकार ताका पळयतात. तो जी आयज लढटा दोन्ही संघटना घेऊन शेतकरी आणि बहुजन समाजाचे ते आपल्या फायद्याक काय ना. आताच बाप दिपेशान सांगला की तेजी बायल तेच्या फाटल्यान आसा. ती एक व्हडली अजापाची गोष्ट. जी घराचे सत्यानाश करून समाज कार्य करपाक बरी बायल तुझ्या वांगडा आसप ते देवाची कृपा तुमच्या फॅमिलीचेर आणि सदांच. आज जे पाऊल संजय बर्डेन मारलेले आसा ते तुमचे आमच्या आधाराचे. आज ते बर्थडे सेलिब्रेट केला पण हे त्याचे एक फुडलें पाऊल आसा. कित्याक आयज जो समाजाक तो वावुरता, जे शेतकऱ्यांक कोण मुखारांक पासून तो वावुरता आनी तो आमकां सगळ्यांक साथ दिता पळय, त्या अर्थान आमी ताका सगळ्यांनी साथ दिवंक जावो. एक विरो हातीन धरलेलो आसा आणि आम्ही सगळ्यांनी त्याचे हात बळकट करपाक जाय. आणि जर कुणाचो आणि मुंडाचो आवाज जर विधानसभेत वचपाक जर जाय, माझ्या हिशोबान एकूच लायक व्यक्ती आसा ती संजय बर्डे. तो होतकूर आसा, तरुण आसा आणि ताजे कडेन झुजपाची एक ताकद आसा. हांव मागता आयज वाडदिवसा दिवपी हे इलेक्शन हे भाशण न्हू, तरी सुद्धा जेन्ना मनीस दात्यार बसता, बायल मनीस जेन्ना जाणटेले जेन्ना दात्यार बसना म्हणून आपोआप ओळी गावपाक मेळटा. हे राजकारणाचे दाते जर तुम्ही तुळे माझ्याकडे ओळी जायचे आसा. आमचे जिल्हा आसा, हे व्हडले व्हडले मनीस आसा, तांचे जे केस बेश्टे पिकूना. हो 75 वर्साचो तरुण, हांव म्हणटा ते वयस्कर म्हणना, तरुण जे आसा आज आमकां तरणाट्याचो लज दिसता सारखे आसा. पण हे जेन्ना वयर आतां लढ्या खातीर फुडें सरलेले तलवारी काडलेले आसा. तुम्ही मेहनत कितें घालता तुमचे तलवारी, काडा तुमचे तलवारी. 21-12 तारीख आणि 21-12 तारीख मनोहर पर्रीकार सुद्धा म्हणतो काही कालू पेपर आज पेपर आयला की 21-12 तारीख जी आसा न्हू ताका खंय लकी म्हणून. म्हाका आयज सांगून दिसता की म्हापशेकारांक 21-12 तारीख म्हापशेकारांक हांव सांगता की तेंच्यांनी म्हाका 21-12 तारीखेचो आयज तरी म्हाका आयच्या दिसान तरी म्हाका लक दिवपाचो. कारण आयच्या दिसान हांव दीस मेजतलो विधानसभेन येता तो हांव येवपाक हांव रावंक करता की काहीच्या हेतून हांव पदाधिकारी एनसीपी पदाधिकारी आहा, अविनाश भोसले साहेब गेलेलो आहा, आमचो ट्रोजन सर गेलेलो आसा की खंय तरी ऑपोजिशन म्हाका तरी उबो करपाचो की अख्ख्या म्हापशान न्हू अख्ख्या गोंयांत सुद्दां हांव खूब मुणकारान सांगून हांव म्हाजो जीव सुद्दां प्राणाक गेलो काळात हांव भिवचो ना. इतको हांव शक्ती दिवपाक मेळ्ळी, देवान शक्ती दिल्या, बोडगेश्वरान शक्ती दिल्ली आसा आणि त्या शक्तीचो आधार घेतलो हांव. बोडगेश्वराचें नांव घेवन हांव येता ते विधानसभेन हांव वयतलो म्हणजे वयतलो म्हणून तुमकां सांगता.